आता पळयात खबरो विस्तारांत। म्हाळुंगे कुडचिरे पंचायत वाठारांतल्या प्रलंबीत कामांक चालना दिवन मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी गांवच्या उदरगती विशीं लोकांमदीं आस्त आनी विश्वास निर्माण केला। फाटल्या 25 वर्सां परस चड तेंप आडनदर जाल्ले गांवांतले अंतर्गत रस्ते आमदारकीच्या एका वर्साच्या काळात चकचकीत करपाची किमया तांणी केल्या, अशें थळाव्या पंचायत मंडळा सयत लोकांनी पत्रकार परिशदेंत सांगून आमदाराक धन्यवाद दिले। तांच्या फुडारपणा खाला गांवाचो फुडार पर्जळीत आसा असो विश्वासय लोकांनी उक्तायला। म्हाळुंग्या घेतिल्ले पत्रकार परिशदे वेळार सरपंच प्रियंवदा गांवकर, दिया गांवकर, मिथिल गांवस आनी सागर परवार ह्या पंच वांगड्या सयत थळावे लोक हाजीर आशिल्ले। आमचे मयेचे आमदार आणि श्री प्रेमेंद्र विष्णू शेट सर यांच्यानी जे प्रलंबित असलेले काम, जे रस्त्याचे फाटले 27 वर्सां पयलीं जाल्लेले जे रस्ते, जे जाय नसलेले लोकांची अशी मागणी आसली की रस्ते जावंक जाय म्हणून, आणि जे जावपाक खूप अडचणी असलेल्यो ते काम आमच्या मयेच्या आमदारांनी करून दाखयले। फाटले एक वर्स जाले त्यांच्या प्रेड्स आहा एका वर्सा भितर हे रस्त्याचे काम केले। अशी खूपशी कामां सरांनी केली आणि त्यांच्यानी आमचे हे पेंडिंग असलेले रोड 20 वर्सां सामके असे काबार जाल्ले रोड असले ते त्यांच्यानी खूप अशी अडचणी आयल्यो आसतल्यो तांकां की इवन तांकां अशें कोणाक आन्सरां करची पडली आसतली, आणि तेंच्यांनी तेतून ह्या अडचणीसून मात करून हे रोड केल्लेले आसा। ताका लागून हांव सरांचे खूप खूप आभार अशें म्हणटा, धन्यवाद म्हणटा। आणि ह्या फुडें आमच्या गांवचो आनी कितें कितें विकास आसा तो बी तांणी असोच करून दाखोवचो अशें तेंच्या कडेन मागता। आणि आमच्या म्हाळुंगच्या लोकांक सांगूंक सोदता की सदांच आमी सरांच्या फाटल्यान रावतलीं। वर्साचे काम आमच्या आमदारान एका वर्सान करून दाखयल्लें आसा, आणि ही तर सारकी विचार करी सारकी गोष्ट आसा। कित्याक तो फाटले पळय 22 वर्सां जालीं आमच्या रस्त्या कडेन कोणूच पळय नासलो। इवन कोण तर समज बरो नासलो जावं बायटी नासली जर रस्त्याची अशी परिस्थिती जाल्ली की ते रस्त्यान जर बायटीक तर व्हरात जाल्यार त्या टायमार ती सुटोंक सुद्दां थंय आसली, अशी आसली परिस्थिती। ते आमदारान आमच्या एका वर्सान करून दाखयल्लें आहा। जो 22 वर्सां जालीं म्हणजे कितें जालें, फाटले 4 आमदार जाले तेंच्यांनी अजिबात लक्ष दिवं नासलें। ते हे आमच्या प्रेमेंद्र शेटेन सरान केल्लेलें आसा। हांव सगळ्यांक पयलीं धन्यवाद म्हणटा तांकां। आणि त्याच प्रमाणे आमची नवीन पंचायत बॉडी आहा त्यांचोय पायगुण आसा। कित्याक तर त्या दिसा पळय हें जालें, रस्त्याचें काम चालवलें, प्रत्यक्ष थोड्या मेंबरांनी सागर, मिथिल, सामको हर्षद सारके हांगा चड एकदम उमेदीन काम करून घेताले। म्हाका सुद्दां जिवाक बरें दिसलें, हांव सुद्दां तेंच्या वांगडा आसलो। म्हणजे खरेंच म्हाजे कडेन अशे शब्द कमी पडटा आमदाराचे अभिनंदन करपाक। हांव देवा कडेन अशें मागतां की तांकां अशेंच ह्यान फुडें आमदारकी चालू उरची आणि आयुश्य भरभराट दिवचें आणि सगळ्यांचें बरें करचें। आणि म्हाजे 2 शब्द सोंपयता।